देस्तरो वाडो ते बायणा रवींद्र भवन मेरेन पेवर्स घालून फुटपाथ तयार केल्या. मात कंत्राटदारान कसलीच खबरदारी घेनासतना हे काम केला. हांगा कसलोय अपघात घडूं येता. हाचेर थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान लक्ष घालून कारवाय करची, नातर काम बंद उडोवपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना म्हण शिटकावणी नजीर खान हांणी दिल्या. RDX गो खातीर बायणाच्यान प्रसाद नाईक. त्यामध्ये दोन GICचे टेंडर पास झाले इन 2014. दॅट टाइम मिलिंद वॉज MLA. आणि एक सायडीक जातलो ड्रेनेज आणि एक सायडीक जातलो डक्ट, दॅट इज युटिलिटी केबल सगळे भितरसून घेवपाचे. आणि दॅट वर्क वॉज स्टॉप फ्रॉम 2015 टील टुडे. ते काम बंद असले आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळ्ळेलो, RE Infra प्रायवेट लिमिटेड फ्रॉम मुंबई. आणि सडनली एक 8 दीस जाले की बाबा हिंगा हेंच्यांनी काम स्टार्ट केला. आणि काम कितें स्टार्ट केला, ते खंय ते तेंच्यांनी स्लॅब घातला पळय युटिलिटी, तेजेर ते पेवर्स घालपाक लागले. सो हांव हिंगा आयलो आणि ते कॉन्ट्रॅक्टर विचारपाक लागलो, बाबा हे कितें काम कंप्लीट जावन आनी तुमी पेवर्स घालपाक लागले. साहब हम लोग क्या करने का, हम लोग ने सब डिपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, GSIDC लेटर लिखा और म्यूनसिपालिटी को लेटर लिखा कि हम लोग को ये काम थोड़ा क्लियर करके दे दो, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोल, म्युनिसिपालिटी सम एनक्रोचमेंट आणि GITC. सो त्यांचे इतले लेटर गेला खंय कोणाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि म्युनिसिपालिटी, दे वॉज लिस्ट बॉदर. आफ्टर दैट दे वांट मनी, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे तो मैं लागलो तो जो भी है वो करके हम लोग काम ख़त्म करके जाएंगे. बोला इनकम्प्लीट काम आप पैसा ख़त्म कर सकते हैं एंड दिस इज नॉट फिजिबल. एक स्लॅबाचे तुम्ही फक्त पेवर्स घालता, ते पेवर्स घालता म्हणजे इट्स बिकम अ फुटपाथ कितें जातले, पब्लीक वर्क करतले आणि तिंगा 7 बिग ओपनिंग ऑफ 3 मीटर टू 4 मीटर ओपनिंग आसा. सडन कोण बी भितर पडपाक शकता. सो पब्लिकाचे तुम्ही केअर घेना, पब्लिकाचे कितें आसा ते तुम्ही आयडिया घेना. आणि आमचो आयचो लोकल MLA संकल्प आमोणकर तेन एक सेम युटिलिटी डग आसा पळय तेजो इश्यू घेतलेलो आणि काम तें चांगलें करून दितलो म्हणून. आयज तो काम करना आणि आयज तो इन्स्पेक्शन बी करना. तो येवन पळोवपा जाय बाबा एक काम एज पर द वर्क ऑर्डर आसा काय ना. कोण दिसता इतले टोटल 15 इलेक्ट्रिकल पोल्स आर दे, टोटल इलेक्ट्रिकल 15 पोल्स आणि तेका बायपास करून हे ड्रेनेज केला. सो इट इज अ आय वॉश वर्क गोईंग ऑन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, नाजाल्यार आमचे संकल्प बाबान कितें एक्शन घेवपाक जाय, नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराचेर, नाजाल्यार GICTन येवन काम स्टॉप करपाक जाय. वन्स द गटर दे हॅव पुट पेवर, कॉन्ट्रॅक्टर विल से इज वर्क इज ओवर, गटराचें काम जावना, पेवर घालून कितें करपाचें तेच न्हू. दॅट मिन्स आमचे गव्हर्मेंट ओवर लूक करता, पब्लिकाचे पयसो वेस्ट करता. दिसना फॉर काम करपाक जाय म्हणून करता, डेव्हलपमेंट करपाक वास्कोन तशेंच जाला न्हू. वास्कोन कितें जाला, कॉन्ट्रॅक्टर काम तांकां इसारपी कोण ना. वास्कोन हांव तुका कितले आतां हेच हॉट पिक्स जाला पळय, एक पॅच आसा तांकां हॉट पिक्स जावना एटलिस्ट 50 मीटर. तेजे कोण हे आसा रिस्पॉन्सिबल, आमचो लोकल MLA. आमी डेव्हलपमेंटाचे केन्नाच एगेन्स्ट वयचे ना. हांव डेव्हलपमेंट म्हणल्यार पयलीं फुडें म्हणल्यार अशें डेव्हलपमेंट आमकां नाका, इनकम्प्लीट डेव्हलपमेंट. पब्लिकाचे रिस्क आसा. आणि सेम स्टेटेड दर इज वन स्मॉल गॅरेज ऑल्सो. ते गॅरेजा कडेन ड्रेनेजूच ना. सो केबल खंयसून घेतला तुमी? ते ड्रेनेज काय केबल टॅप, केबल टॅप, सॉरी ड्रेनेज इज ऑपोजीट सायड, दिस इज केबल टॅप. तो मागीर मदीं गॅप आतां कितें करपाचें, वॉट आयडिया तुका विचारला कॉन्ट्रॅक्टरान? तो कितें म्हणटा, आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक पोल काडूंक दिना. म्युनिसिपालिटी इज नॉट टेकिंग अ एक्शन. सो फॉर लास्ट 10 years we are with the department is least bother. So सब हम लोग आके मैंने आइन तक भी चले, इट इज़ अ फिजिबल टू पुट द पेपर्स. तुम कहने सब एक गलत है, काम गलत है, लेकिन हम लोग को करना पड़ता है. हमारे कंपनी ने ऑर्डर किया कि जितना भी है वो काम कर दो, निकल जाओ उधर.